आमगेल फायनली आमगेल मॅरेज रजिस्टर जाला इथं वर जाऊन आम्ही असं मॅरेज रजिस्टर करणे असेल आता रजिस्टर केले कसं मी तसं बर्थ सर्टिफिकेट करताना मॅरेज सर्टिफिकेट जाऊ फायनली मॅरेज सर्टिफिकेट आमगेल रजिस्टर झालं आम्ही ऑफिशियली आता मॅरिड करतो इथं वर्ष ते मॅरिड नसले इलिगल मॅरेज आमगेला दकी दकी उन्हाची हा आवाज फर्स्ट टाइम बघायला कसं मॅरेज सर्टिफिकेट कशी दिसतं म्हणून ओ माय गॉड What's up guys, welcome to my new vlog आणि पुढे गुड मॉर्निंग घंटे झाला 9:28 हाऊस ना बघितलेलो मागीर म्हाका कशें न्हीद येता आशिल्लो तेंची न्हीद जालो मागीर हांव लायकलें की नाका यार चड स्ट्रेस दिवची नाका बॉडीक हांव काल लेट न्हीद जालोलो एक तर गॅस नाशिल्लो तें कोत्ता काल गॅसाचो वॉल बसनो बंद करून न्हीद जालोलो म्हळ्यार ते रात्री 1 घंटा येतकीर सांगलें आता वचून चेक करका गॅस आयला की ना कोण येदोळ तुका म्हाका दिसता आयला आसतलें नाजाल्यार पुरो जण बॉम्ब मारता आशिल्ली तूं चलो पळयता वचून वॉल्व ऑन करता आनी गॅस लावन पळयता चाल जालें की ना करून आनी ब्रेकफास्ट रेडी करता फायनली गॅस आयले आता फटाफट ब्रेकफास्ट रेडी करता पळयता आतां पानपळो करता म्हळ्यार तांदळा पीठ असं पानपळो पीठ हांव रेडी केला हांगा आमगेलें तांदळा पीठ आशिल्लें हांव कायल दवरल्या हून करता आनी पानपळ करता कायलीन पानपळ केला अरे दूध हुन करनी या पळ काढता दूध विसरलो तो फायनली ब्रेकफास्ट रेडी झाला नॉनच्या ओटू खाता ती आणि पयला अम्मान नॉनची केलेलं ना ते इतले काय तीक जाय नाशिल्ला चलो अम्मा दिता आणि हांव ब्रेकफास्ट करता व्हॉट्सअप गायज वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग आणि सगळ्यांके गुड मॉर्निंग आता हांव जस्ट उठायली आणि हांगा ब्रेकफास्ट करू बसल्या फ्रेश जावन हांगा आजी मम्मीन कसं बनायला स्पेशल पोहा आणि पयली तुम्ही पळयला ना बटाट वडाचे व्लॉग आहे सो बटाट वडो केलेलं आहे सो ताजी भाजी भरलेलं आहे ताजी 2 बटाट वडं मम्मीन करून दिल म्हाका आणि हांगा तिवय ब्रेकफास्ट करता असं हे पळय हॅलो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मम्मा लायक झाला पोहा आणि वडो दोन्ही लाईक झाला बाहेर झाला वय टेस्टी टेस्टी पोहा बटाट वडो आणि चहा हुन चहा एन्जॉय करता असं हो मम्मी म्हणतात कांदे पोहे मराठी नका कांदे पोहे म्हणजे वय वय कांदे पोहे म्हणारी हे ऑनियन पियाव घालून केलेले बटाट पोह नाही कांदा पोहा असं वय करेक्ट चलो सो आता ब्रेकफास्ट करता आणि आम्ही मागीर मेळया आणि पळय कोण सांगा कसं करतास तू पोहा तुका तसं आमगे सबस्क्रायबर नेमकी तसं तुगेल्या प्रेग्नन्सी तू डेली रुटीन फुडाच रुटीन कसं करणं तुझ्या खावचे जातं ते खाता ठीक अस तुका जर पानपळ करता का वय आमगे रेडीमेड पानपळो रेडीमेड पानपळ म्हणारी होय पिठाचो राईस फ्लावर राईस फ्लावर सांगू नका नाजाल्यार 2-3 कमेंट येतो वापस चल चल तू आता तान्नी पी म्हाका तान्नी पिवच्या दी ओके बाय हांव आतां रेडी जाला हांगा हांव आतां क्लासा वच्चें ना आतां म्हाका आतां वॉर्ड ऑफिसा वच्चें आसा आमगेल फायनली आमगेल मॅरेज रजिस्टर जाला इतलो वर्स जावन आमी आतां मॅरेज रजिस्टर करणे आशिल्लें आतां रजिस्टर केल्लें कसं लागता तसं बर्थ सर्टिफिकेट करताना मॅरेज सर्टिफिकेट जावं गे ताजे खातीर लास्ट मंथ आमी वचून मॅरेज आमगेल रजिस्टर केला आनी कालीची ताजें आमकां सर्टिफिकेट आयला पुरा अप्रूव्ह जाल्यार आतां तेंचे वचून रजिस्टर करचें आसा वचून हांव एकलो वतलो तिका व्हरना लास्ट टायम गेलो ना एका पटी वचका तें व्हेरिफिकेशना खातीर तर ताजे मागीर त्यांनी सांगले की तू येवची नाका तुका मागीर ऑनलायन येता न्हय तर ताजी मागीर तूं ऑनलायनाचे सर्टिफिकेट हाडी मागीर फोटो हाडी आनी ताजी मागीर हांव तुमकां रजिस्टर करून दिता तूं एकलो यो करून अशी सांगला तो आतां वतच थंय आनी फायनली आमगे रजिस्टर जाल्लें मॅरेज सर्टिफिकेट करतना मस्त प्रॉब्लेम जाल्ले एक्चुअली आमी असली एजंट थ्रू वच्चे न्ही आमी स्वताची चमकली हांव पुरा युट्यूबार दाखोवन पुरा इन्फॉर्मेशन काडलें कशी भरची फॉर्म या पुरा हांव पुरा भरलें आनी आमी चमकली आनी आमगेले नंबर कसो नाशिल गो तसो आमगेले 1 नंबर आशिल्ले आमगेले ते अपॉइंटमेंट नंबर 1 आशिल्ले कळ्ळें ना आनी 1 नंबर इज लकी
फॉर्म भरताना हांव चंदुकून भरले पुरात भरले आनी तांगेला घेवन चमकलो आनी ताजे मागीर आसना तांणी व्हेरीफाय करता आशिल्ली तांकां कळलें की हांव एजंटा थ्रू येयनी करून तांणी म्हाका डिंगीत आशिल्लें म्हाका तशें तुमी भरला करून तांकां फटाफट कळटा म्हणलें ओके साहेब हें बरोबर आसा हांव तुमकां स्टेप बाय स्टेप सांगता फर्स्ट मेगेल डिटेल्स आशिल्ले ते प्रॉपर हांव एज पर आधार कार्ड बरयला आनी सेकेंड डिटेल शुभदाल आशिल्ल्या तिगेले बरयला बट तांतूं चिक्के प्रॉब्लम आयले प्रॉब्लम कसो सांगता तसो तिगेले एड्रेसू हांव मेगेल घरकडची घालला म्हळ्यार कसो तुजो आधार कार्डान तूं हांव चेंज केला तर तांकां आधार कार्डान तूं रिलेटेड जावको करून ताजे खातीर हांव मेगेल एड्रेस घाला बट तांणी सांगलें तूं पुरो फॉर्म बराबर भरला खाली एक मिस्टेक जाल्लें तूं आसना तिगेले एड्रेस आसना तूं तुगे घरकडची घाल्ल्या तर तुगे घरकडची घालच्या नजा तिगे पुडाचे घरकडची घालका म्हळ्यार तिगेला आन आनी अम्माल काही राबतात करूं आनी प्लस तें नांव आसना हांव तिगेलें फुडाचें घाला करंट घाल न्ही हांव म्हळ्यार तिगेलें आधार कार्डा कशी आसा करून तर तांकां लेखलें की हांव तें नांव प्रॉपर बरयलां बट एड्रेस मागीर हांव चूक गेली ताजे खातीर आसना म्हाका तें फॉर्म आसना रिजेक्ट जालें तर तांकां आमी रिक्वेस्ट केलें ताजे मागीर तांणी आमकां सांगलें की तुमी एक काम करा वापस फॉर्म भरा खाली हेंच तुमकां डिटेल चेंज करका बाकी पुरो समज तर वापस आमी त्या दिवस मागीर तेंची तो आंगड आशिल्ली ताका सांगलें रिक्वेस्ट केलें की अशें आसा पुरो बराबर आसा तूं एक प्लीज रिक्वेस्ट करता वापस फॉर्म भरी ते वापस गेले दनपार जाल्ले बाप रे 1:30 जाल्लो तांगेले टायम जाल्ले जेवणाचे मागीर कशी पूण तानासतना आमकां घेतले तो हें पुरो आमकां प्रॉब्लम जाला रे सर्टिफिकेट म्हळ्यार अप्लाय करतना प्लस ते तांगेले ते एनेक्शर आसा ते तुमकां वेबसायटांत आसा ते भरका आनी ताका फोटो लावका तर हें पुरो प्रोसिजर आशिल्लें तें मागून एनेक्शर मागीर तांणी आमकां एनेक्शरा फॉर्म दिले मागीर तो गोचून झेरॉक्स काडले ताजी कॉपी केले फिल केले मागीर पुरो वापस आमगेले एप्लिकेशन फॉर्म भरले मागीर जावन 1-2-3 घंटे आमगे टायमपास अशीं जाल्ले तिका पाप तो गुबस केल्या ती वय मेगेलो टोन नंतर येयली शुभदा मागीर लास्टान तुका कशी पुणें आमगेले फॉर्म जाल्ले आनी आज आमकां आमगे सर्टिफिकेट मेळटा सर तर हांव वता सता सर्टिफिकेट घेवच्या खातीर गायज तर तांची सांगता सर की आसना कोण मुंबय लागून रजिस्टर करता आसना प्लीज हजबंडान नेम तांची एड्रेस कसं आधार कार्डाचे त्यांची खाली वायफाचे प्लीज मिसेस भरू नका मिस बराया आणि तिगे पुढ्याचें नांव बराया आणि एड्रेस आसना पुढ्याचे आणि प्लीज ते आधार कार्ड तिगे फुडले चेंज जाल्ले आसना ते ओरिजिनल दवरा ती म्हळ्यार ते ओरिजिनल निमगीता ती आणि वतान प्लीज पॅन कार्डाय व्हरा ती पॅन कार्ड निमगीता ती तुमकां फॉर्मान तो भरताना सांगता एनी वन सांगता ती बट प्लीज पॅन कार्डाय व्हरा ती तांकां जावका आणि 4-5 अशी फोटो व्हरा ती म्हळ्यार ते एनेक्शरान पुरा स्टिक करका या इजी आसा आणि आमी लेट केल्या रे तरी आमकां पेनल्टी खाली 200 रुपये लागली आणि चढ कसं नाही जायनी तर हांव लेखलें की चढ जाता की कशें ना म्हणलें ना नॉर्मल 50 रुपीज तांगेले एक फीस आसता ताजे मागीर 100 रुपयाचे कसं की रजिस्ट्रेशन फीस आसता तांगेले आणि ताजे मागीर 200 रुपये पेनल्टी टोटल जाल्ले आमगेले 350 रुपीज हांतू आणि हांतूय आसना तत्कालय आसा तुम्ही तत्कालय करूं आणि तत्कालांत 2500 एक्स्ट्रा आसता बट आमी फर्स्ट आमी अप्लाय केले तत्कालांत बट आमी ते आमगे दुड्ड वच्चे न्ही म्हळ्यार आमकां खाली 15 रुपये आमी ऑनलायन भरला म्हळ्यार ते आमगे फीस आशिल्ले म्हळ्यार ते ऑनलायन एप्लिकेशन फॉर्म ते 15 रुपये मात्र येयले बट तांणी अप्रूव केलो ना ताजे मागीर आमकां 2500 दिवंक आशिल्ले तत्कालाचे आणि इमिजिएट त्या दिवसू मेळटा आशिल्लें आमकां तर हांव ते अप्लाय केलेले बट ते रिजेक्ट जालें मागीर तो गोचो म्हाका दिसता ताण आसना जनरलान गेल्या तर आज इथे आमकां मेळटा मस्त दिवसा मागीर आणि 350 रुपीज लागली बास तितल्यांची आणि काय ना तुम्ही स्वता आरामसे घरकट करी येता कोण मुंबय दाखवून असले त्यांनी प्लीज म्हाका ह्या पुरो आसना शिकच्याक मजा येता म्हळ्यार हांव स्वता केल्यार म्हाका सॅटिस्फॅक्शन मेळटा त्या मेगेलान तूं एक क्वॉलिटी आसा की आसना हांव स्वता करता तो म्हाका शिकच्या मेळटा चलो आतां चड उलयना म्हाका वेळ जाता ना जाल्यार तो वतालो साहब मागीर रजिस्ट्रेशन जायना तर म्हाका पुरो झेरॉक्स आनी पुरो कलर झेरॉक्स आनी पुरो घेवचे आसा फोटोग्राफर फोटो प्रिंट करचे आसा फटाफट करता आणि वचून सर्टिफिकेट रजिस्टर करता तांणी पिवच्या पयशिल्ली तांणी पिल्ली आणि तितले भितर मागीर असिस्टंटार फोन आयले पेशंट आयला म्हणून सो आतां तो गयली जस्ट मागीर पेशंट कंप्लीट केल्लें आतां जस्ट बसल्या थोड्या रेस्ट करता असो म्हळ्यार म्हाका आतां कंटिन्यूस काम करूं जायना टायर्ड जाता मागीर बॅक पेन जाता बट आतां लास्ट असं म्हण हांव आतां करता असो बिकॉज 8 मंथ हांवें स्टॉप केलेलें चड करना आशिल्ली बट आतां हांव ऑन एंड ऑफ करता पेशंटाक आनी जालें म्हगेलें काम आयचें गणेश खंयची मॅरेज सर्टिफिकेटाचें हांगा गेला ऑफिसान तूं तें आमगेलें रजिस्ट्री करूंक सो तो वचून येतलो मागीर मेळटलो आतां हांव म्हगेलें वायंड अप करता आनी मागीर घरकडेन वता थोड्या वेळान कलर झेरॉक्स आनी फोटोग्राफ पुरो जाल्ले आतां हांव वता वॉर्ड ऑफिसाक भायर जाल्ले हांगा वॉर्ड ऑफिसा लागीं पावलो आतां वता आनी रजिस्टर करून येता फायनली आमगे मॅरेज सर्टिफिकेट रजिस्टर जाल्लें आज बारीक खूश जाल्लो ऑफिशियली आमगे मॅरेज आतां रजिस्टर्ड जाल्लो
चलो आता घरकडे होता आणि शुभदा काही आता सांगा ना ती फोन करून घरकडे वचून ते मेळतं डायरेक्टली जस्ट हांव पावलो आणि एक पडेल तर क्लिनिकात आसा तर हांव लेखली की घरकडेच करूं ना हांव तुका म्हणला ना तुका म्हणी हांव पेशंट आशिल्लो म्हाका एक हां तर हांव पेशंट करूं आयली मागीर हांगाची चिली जावन बसली आसतो म्हणपाक थंय गडबड बसून एक कंटाळ येता मागीर फ्रेंडाक फोन आयलो उलयत बसली मागीर तूं आयलो आतां तुगेलो उलयत आसा कसं जालें मागीर आमगे मॅरेज सर्टिफिकेट रजिस्टर जाल्ली की ना रिजेक्ट जालें ए फालतू उलो नाका अरे तुका सांगा ना तुका प्रॉपर कान ये ना करून असं जितले काम तितले येतलो बट फोटोन ती येई आता नासलो कान अशी अशी तशी दिसतले काय आमिर खाना म्हणते अशी करू आहे कान ते कंचे ते पिकू नाही पीके कशी काम करता अशी अशी तशी दिसतले अरे हांव कसं करची ताण रिजेक्ट केली चल तुला तोंडावल्यान कळतं तू म्हाका पट्टी मार नाका तुका जर इन केस रिजेक्ट जाले जाल्यार न्हय तू म्हाका थंय दुखून फोन केला असता तुगेल्या इतले पेशन्स ना की तू घरकडे येऊन सांगतलो उधर से ही तू चिल्लम चिल्ली स्टार्ट केला म्हाका गोत्तस तू कसा नस म्हणून तांकां गोत नासतलें म्हाका गोत्तस ओके जय बडा 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 तो फायनली मॅरेज सर्टिफिकेट आमगे रजिस्टर जाल्ले फायनली आम्ही ऑफिशियली आता मॅरीड न्हय इतलें वर्स ते मॅरीड नाशिल्ले इतले वर्स आमी सिंगल आशिल्ले हय इतलें वर्स अनरजिस्टर्ड इल्लिगल मॅरेज आशिल्लें न्हू आमगेलें काल रात्री कसं सांगतेशील का तसं हांव नाही सांगताले ती सांगताशील म्हाका मेसेज करून सांगता अरे यार शेट आमगेलें मॅरेज आतां रजिस्टर जाला हांव तुका सोणूय वचचें जालें गे मी आता इतली फॉलोअर्स पावता तू इतली दीस दुखून लेखताशील हांव सोन चमगल म्हणून सोन चमगली खंय चमगली धांवन चमगली कसं कमेंट आता घे आता मॅरेज सर्टिफिकेट रजिस्टर प्रूव्ह केला काही वचनी आपण सांगता तेन्ना तुम्ही म्हणा बरोबर असेल न्हू धांवन चमकेलें तेन्ना मॅरेज रजिस्टर नाशिल्लें आतां म्हणा तुम्ही खाली आता विथ प्रूफ वापस आयला आता पुरा प्रूफ दाखयता आपल्या खंय आसा भितर आसा दाखयता हा बट हांव पुरा ब्लर करता ते दाखयना नाजाल्यार पर्सनल डिटेल्स भायर वतले सो ऑफिशियली Married. वय आफ्टर सो मेनी Happily इयर्स हॅपीली मॅरीड पुनर्जन्म जाल्लो पुनर्जन्म मला म्हळ्यार विवाह पुनर्विवाह जाला मुला फर्स्ट ओ माय गॉड सो आता फायनली अनबॉक्सिंग वे वय अनबॉक्सिंग मॅरेज दकी हुनची हा टॅन टॅन ओ माय गॉड हांव हाजी फर्स्ट टाइम दोळ्यान पळयत आसा मॅरेज सर्टिफिकेट कशी दिसता म्हणून फायनली दाखयतोय ओ माय गॉड फायनली आवर मॅरेज इज रजिस्टर्ड सुपर एक नंबर भारी खुश जाली आमगे मॅरेज रजिस्टर जाल्ले बाब्बा बाब्बा करे सर्टिफिकेट करच्या खातीर आमगे मॅरेज फर्स्ट रजिस्टर करता ना जाल्यार आमी तेव्हा टाइमपास करनाशिल्ली चलो वचा म्हाका क्लास आसा तुवें आराम कर घरकडे वचून न्हू सो आता लंच टाइम जाला आता लंचाक आमगेल्या हांगा आजी मेथी भाजी केला आणि नांचण्या भाकरी ताक डाळ एंड रायस तर थोडेफारच ना म्हाका ब्लॉगच न्हय एडिट करच्या बाकी आशिल्ली तर आतां हांव जस्ट एडिट केलें आनी आतां म्हाका 3 घंटे क्लास आसा 2:15 जाले आम्हाला आतां जेवण केलां आतां लंच रेडी जाला तो कारद पोडी आवाळे गुज्जू क्या बात है एक नंबर काकडी आणि तंते बॉयल तंते ताजे मागीर हांगा कोळंबो सिल्कलचो शीत सुपर एक नंबर आज लंच फुल आमची गेल स्टाईल Later that same evening. सो आता रात्री टाइम जाला ऑलमोस्ट 8:39 जेवचे आयला मागीर डिनर टाइम जाला हांव वगी जेवता आतां म्हळ्यार मागीर मस्त लेट जाल्यार म्हाका डायजेस्ट जायना सो आता डिनर करू बसल्या आणि आज डिनरान तू अंडा भाकरी आणि राईस आणि पालक दाळ सो येस रात्री एग खाता दनपार मेथी भाजी खाल्लेली सो अशी हांव एक फूल बॅलन्स्ड मील खावची ट्राय करता असं ड्युरींग माय प्रेग्नन्सी डेज आणि तशी खावका म्हण म्हणटात डॉक्टर चड हेवी ना चड लाईट ना बट बॅलन्स्ड मील सो आय एम ट्रायंग टू डू दॅट मागची की वेळ जाल्ली येताना अम्मा नाक लायक कोरनो जेवण केला सुपर अम्मा जेवण जालें तुगेलें तुगेलें जेवण जालें हांव खुश आज पळय अम्मा हांगात फ्लावराचे भाजी आणि ह्या सायडान न्हय कसन की लायक करून तिणें केला दाखयत आपल्या ह्या पळया बीटरूटाचे कटलेट हो 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 वाह यमी यमी कटलेट्स क्या बात है
ते फुल बटाटा घालणं आंबो सांगता एक राशी बीटरूट हान दवरलागे बीटरूट एक राच आणतो फ्रीज आणतो ते एका काढचे ते कसं करचे कसं बुड कर का बट हांव मागत नासिल तू बीटरूटाचे कटलेट करता करून कोणतं म्हणतो का बुड करतो शिलावर अरे तू म्हाका आज गोत नासिल तू करता करून आज गोत्ताच पण बाई माहिती ते बीटरूट पडून म्हाका वायट जात ना म्हणटा तुला एक बीटरूट काडला ताका 2 बटाट घालो म्हण कटलीच केला वाटाण जावक आशिल्लें थंय नाशिल्लें मागीर परत कोथंबरी पळपूर आशिल्लें म्हण केलें तर आज बीटरूटाचे कटलेट काळी बीटरूटाचे कसं सुक्के पैरी बीटरूटाचे सॉंग तें खावन पुरो जालें ना म्हणून मागीर थोडे दिवस मागीर तू सांगता बीटरूट नाका मागीर वापस थोडे दिवस मागीर सांगता बीटरूट ना ना आतां सद्या बीटरूट नाका आनी एक किलो परत दिसता 1 किलो ना भाई तन तू अर्ध किलो आसा ठीक आसा मागीर बीटरूटाची पाणीपुरी करया तें म्हाका बीटरूटाचे पाणीपुरी केल्या वे केन्ना हांव काय न्ही म्हाका फ्रेश जाता ह्या म्हळ्यार मेगेले टी शर्ट ब्लॅक म्हाका ते कंट्रोल जायना हांव ते जेवन घेता केम छो गांवाची प्रिपरेशन घे बाई गांवात सर बाई मेगा गावाची ट्रेन आसा वही वे वय काय ना तुझ बेबी पॅक करता आज मेगेल पॅक करून मेळशिलो वय वय सांगता जायना ना पुरा रेडी करून दवर घात वय तू हाडली वे मेगेल नॅपकिन आनी बरा घे तुका आंगसो मेन म्हणा म्हाका नॅपकिन घेवंक आशिल्लो ओके नायस त्यांची बेस्ट आनी हें घे तुगे खातीर हाडला पळय डब्बो एक कटलेट आशिल्ले काद एक कटलेट वय तितले आशिल्ले वाव यमी मस्त एडवान्सान पुरा बंद दवरली की हा ना एक स्वेटर ते यार तुगेल आहे तुगेल म्हळ्यार म्हाका बाळान जावचे ना तू मेगेल करचे तुगेल म्हणा तुगेल स्वेटर हांव घेतला अच्छा तू कसलं जेवक ते अबे हां स्वेटर लागता आफ्टर डिलिव्हरी घालूक थंडी लागतं म्हणून हे कान बीन पुरा बंद कर का ताका स्वेटर कसलं जेवका अरे स्वेटर हे जाऊ का एसीन तू थंडी लागतं ते हॉस्पिटलान तू तो मग एसी ना घेवचे नॉर्मल घेवया पाकव ना की यार तू म्हण तुका कसं सांगला तू आणि 10 प्रश्न नाही तू तुका पुरा पॅक करून जाला वय केन्ना कितले घंटे ट्रेन मेगेल न्यू फीडिंग गावन नाइस नाइस कितले घंटे ट्रेन कितले घंटे ग तेवत ना ना तू बच्चे के जाना आमगे मॅरेज रजिस्टर जाला खंय वच्चे हांव लेगले तू पोटली बांधून भाई सरली की तू कसं काल म्हणाल ना तेको भागना है तो भागले हॅलो तू म्हाका सांगला उकसाई लायला म्हाका तू कळलं है तू उकसाई लायला यार कल मैरिज सर्टिफिकेट बन जाएगा मागीर हाका खंय सोड वच्चे के जायना होय शा तुका रिटर्न तिकीट हांव चान्स अशील गेल्ले रिटर्न तिकीट काढून दिला ना तुका वय जय वापस त्यांच्या जागेर येऊ का तू नाही काही वच्चे जायना तू आता तुका बांधून दवरलं एन्जॉय कर आणि ते सर्टिफिकेट काढा बम ते सर्टिफिकेट अगत्य आहे या उणीच बे आमकां या तर बांधून दवर तू जेवलो आहे जेवली यार आता आवडी जेवली ओके गाईस ही आता ती गेल्या गोळी घेतो सब हांवें आतां घरकड वता मस्त थकला हांव आतां फाल्यां सॅटर्डे आयचे नवे वाळलीक जाला आमगेली आमकां हॅपी वेडिंग एनिवर्सरी नाही हॅपी मॅरेज कसं म्हणजे आमकां हॅपी मॅरीड लाईफ म्हणा हॅपी मॅरीड लाईफ म्हळ्यार ताजा गरम आमी सर्टिफिकेट करून हाडला हाजी ओके चलो ठीक है चलो आता मी वीडियो हांगा एंड करता ती तुमको परत जाल्यार आमगे वीडियो पसंद आले प्लीज लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा गाईज डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाइस गुड नाईट बाय गुड नाईट टेक केअर